हाय, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? सगळी बरी आहा म्हणून आमी बरी आहा, बाबी बरा, सगळी बरी आहा. सो आयच्या व्लॉगान तुमकां आयज व्लॉग एज सच कांय करून ना, आयज जस्ट तुमकां रेसिपी हाडल्या. कालच्या व्लॉगान तुमकां सांगलो न्हू, खाल्या हांवें तुमकां चाट रेसिपी हाडली आनी कालूय तुमकां आलू चाट रेसिपी हाडली. सो आयज तुमकां पीनट चाट रेसिपी हाडल्या. सो आतां पीनट चाट रेसिपी स्टार्ट करूया. ओके. हाय गायज, मसाला पीनट करता. हे पीनट रो हे भाजूंक जाय आतां. मागीर कांदो, टोमाट, लिंबू, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, चाट मसाला आणि टॅमरिंड चटणी घातले. पीनट ते भाजता, स्लो फायरान भाजपाचे. तेवटेच मागीर ते कातरता ते. भाजले त्याला डीप फ्राय केले आणि टोमाट कांदो मिसळून कोरिएंडर आणि लिंबू कातरून दवरला. हेजी न्हू रेसिपी हांवें ऑलरेडी शेअर केलेली आहा म्हाज्या चॅनलाचेर. ओके. सो थिंगसून तुमी चोवपा जाता वचून आनी डिस्क्रिप्शनांनी हांवें सगळे इन्ग्रेडियंट्स मेन्शन केलो आहा. भाजले तेलान. आता कांदो, मिरसांग, टोमाट, कोथमीर कातलेले हे सगळे हितून घालता. घातला हितून कांदो, टोमाट, कोथमीर, मिरसांग. आता हे मिक्स करता. हितून टॅमरिंड चटणी उडयता. ही आमच्या चॅनलाचेर आहा, करून घरा कडेन दवरूंक जाता. आनी हो लिंबू आणि चाट मसाला. आज येते चाट केला, पीनट चाट. मसाला पीनट चाट. मसाला पीनट चाट. गायज, तुम्ही पीनट चाट रेसिपी चोयल्या आसतली. सो ती तुमकां कशी लागली कमेंटान सांगा. चटणी रेसिपी हांवें डिस्क्रिप्शनान घायला, लिंक घायला. सो थिंग वचून तुमी ते लिंक चोवपा जाता. टॅमरिंड चटणी रेसिपीची लिंक क्लिक करीत जाल्यार तुमकां व्हिडिओ मेळटलो आनी तो डायरेक्ट रेसिपीचोच व्हिडिओ न्हू, तो व्लॉगाचो व्हिडिओ कसो आख्खो व्लॉगान हांवें रेसिपी शूट केलेली. सो ती तुमी थिंगसून चोयाय आनी ही रेसिपी काराकोन ट्राय करात चाटाची आनी मागीर म्हाका सांगाय कमेंटान. ओके. बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. ओके. हो धाकटो व्हिडिओ जातो, म्हाका 5 मिनटां जातो दिसता. लेस देन 5 मिनटां जावपा जाता ब्लॉग. सो मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.